त्या दिसा पयलीं आमच्या मदीं एक दुखेस्त घटना घडली ती म्हळ्यार आमच्यातलो एक सडेकार कोंकणी मनीस अशोक बाब भोसलो हांकां देवाकडे आपोवणें. अशोक बाब भोसलो हो दीस गोंयकार कोंकणीचो एक सडेकार अन्याया विरुद्ध झगडपी कसलीच भीड उर्वत दवरनासतना कोणाकय तो मागीर मंत्री आसूं ना जाल्यार अधिकारी आसूं ना जाल्यार खंयच्याय उच्च पदावेलो मनीस आसूं ज्या लोकांक पर सगळे उबो रावन विचारपी कोंकणी विरुद्ध जर अन्याय केलो जाल्यार ताचेर आक्षेप घेवपी आनी हें करता ते बरोबर न्ही हें अशें खरेकारपणान सांगपी आमचे मदलो एक कोंकणींतलो फायटर. तो फक्त फायटर न्ही, तो एक बरो रायटरय न्ही. विनोबान अशें बरो एक कथालेखक, एक संवेदनशील कवी आनी कोंकणी खातीर कितेंय करपाक तयार आशिल्लो असो मनीस. अशोक भोसल्यान सगळ्या खातीर एक मीठ घालून दिल्या. लोकशायेक जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना निर्भीडपणान उबे रावन विचारपाची कापास्ताद दवरतात आनी आपले आयुश्यभर एक सरकारी नोकर जावन शिकले ताणें ही कापास्ताद दाखयली आनी ती पचयली. आमी ह्या वेळार ह्या समयार तांकां एक मिनीट उबे रावन आर्गां ओंपुया अशें सगळ्या कडेन नमळायेचें नांव. मीनाबाई आणि अशोक बाब भोसलो ही दोगांय कोंकणींतली हसतमूख मुखाबळां. केन्नाय खेळीत मेळ्ळी जाल्यार बरी स्मायल मेळटाली, खोबऱ्यो मेळटाल्यो आनी सदांच प्रफुल्लीत आनी आनंदीत अशें अश्यो ह्यो दोनूय पर्सनल. तांची ही स्मायल आनी तांचें तें निर्भय हांसप आमी नॉस्टाल्जीक जावया तांचे यादींनी आनी कार्यावळी आमच्या आयच्या सुरवात करया. हांव कार्यावळीची फुडली सत्रां आयचे सूत्रधारिता भोवमानेस्त दुर्वा वाळगोडे हांचे कडेन सोंपयता. देव बरें. नमस्कार. संजना पब्लिकेशन्सचे वतीन हांव पूर्वा फुडें तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार दिता. आज ह्या प्रसन्न समयात नामनेची कोंकणी साहित्यीक सर्वेस मीना काकोडकर हांच्या अक्षर कोमादे ह्या कथाचऱ्यांच्या लोकार्पण सुवाळ्यात आमी सगळीं हांगा जमल्या. तांची घरची तांचे साहित्यीक कुटुंब सगळे तांच्या आत्मीयतेन हांगा जमिल्ले पळोवन खूब बरें दिसता. मीना तारी आर्गां ओपून कार्यावळ सुरवात करता. आयच्या सुवाळ्यात आमकां अध्यक्ष म्हणून लागल्या ज्येष्ठ साहित्यीक आनी कोंकणी चळवळींतले म्हालगडे ॲडव्होकेट उदयबाब भेंडे, मुखेल सोयरे म्हणून लागल्या ज्येष्ठ साहित्यीक आनी ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी भोवमानेस्त दामोदर मावजो म्हळ्यार आमचे भाई, मानाची सोयरी म्हणून लागल्या साहित्यीक आनी गोंयची नामनेची कलाकार भोवमानेस्त ज्योती कुंकळकार,
संजना पब्लिकेशन्सचे संस्थापक व मानेस दिनेश मणेरकार यांचे लागीं तांणी मानेस्तां वेदीचेर खेळणेवचे पायऱ्यांनी तांकां येवपाचें संजना पब्लिकेशन्सचे संस्थापक व मानेस दिनेश भाई यांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें सगळ्यांक मनात सावन येवकार. आज लीनाबाईचें पुस्तक लोकार्पण जाता. पूर्व वर्सा लीनाबाई म्हजे कडेन हें पुस्तक केल्लें, पुस्तकाचें हस्तलिखीत केल्लें आनी खबरेक हस्तलिखीत करा ही तुला सांगितलें. पुस्तक काय चॅकिंग आसता, बाकीचो प्रोसेस आसता आनी ह्या प्रोसेसा भितर वेळ वता. जरी मनात आसता तरी ताणें सांगिल्ल्या टायमा भितर हांव तें पुस्तक करपाक शकलो ना आनी देवाच्या मनात घडायत आसताली आनी हें पुस्तक आमकां आज लीनाबाईच्या उपस्थितीत लोकार्पण करचें पडटा. लीनाबाईचें साहित्य हें खूब खोलायेन रचिल्लें, खूब विचारांनी दर्जात्मक लेखक, कोंकणीतली एक बरी कथा लेखिका म्हणून तिची नामना आसा. आजच्या सुवाळ्याक आमकां भोमानेस उदयबाब बेंद्रे अध्यक्ष म्हणून लाभल्यात, भोमानेस भाई मावजो मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात आनी भोमानेस ज्योतीबाई कुंकळकार मामाची सोयरी म्हणून लाभल्यात. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हे सगळे लोक आनी कोंकणीचे सगळे लोक लीनाबाई खूब लागींचे देखून आज मोठ्या संख्येन हांगा तुमी सगळे उपस्थित जाल्यात. तुमकांय सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार दिता. लीनाबाईचें साहित्य कन्नडांत ट्रान्सलेट जाला, इंग्लीश जाला, पूण जें हेर साहित्य आसा तेंय सगळें अणकार जावन बाकीच्या भाशांनी वचपाची गरज आसा. ह्या खातीर जांकां बाकीच्या भाशांचें ज्ञान आसा आनी बरो अणकार करपाची पात आसा त्या अणकारच्यांनी मुखार येवन हें साहित्य अणकारचें आनी तें देशभर पसरावचें. कोंकणी फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार देवकार. उतरांनी सोबीत येवकार जाला. आमच्या मनोहर बाबांची हास्य पुन्हा घोरटी पानां आमच्या पुन्हा खोशी दिताच न्हय. तुम्ही जाणात पुन्हा ही सोबीत काळेगावला जीवन शक्तीचे लेगीत प्रतीक जावन आसा आनी आज आमकां लाभिल्ल्या मानेस्तांनी कोंकणीचे दुई दोळ्या मुखार दवरून आपल्या कर्तृत्वाचो परमळ आमकां सगळ्यांक दिला त्या मानेस्तांक आमी फुलांनी येवकार दिला. आमकां बाब ओम काकोडकर हांचे लागीं तांणी ॲडव्होकेट उदयबाब बेंद्रे हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. योगेश बाबा लागीं मागता तांणी गोमानेस दामोदर मावजो हांकां फुलांनी येवकारचें. बाळकृष्ण काकोडकर हांचे लागीं मागता तांणी गोमानेस ज्योती कुंकळकार हांकां फुलांनी येवकारचें. मांगेरीश्वर काकोडकर लागीं मागता तांणी गोमानेस दिनेश मणेरकार हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. म्हाकाय तांणी फुलांनी येवकार दिवचो अशें म्हळां त्या खातीर हांव मागता सिफाली काकोडकर हांचे लागीं तांणी पूर्वा फुडें हांकां फुलांनी येवकारचें. आमी आतां ज्या कार्यावळी खातीर हांगा जमल्या तो वेळ आतां लागीं पावला. ताचे पयलीं लीनाबाईक ओंपता कांय उतरां.
साहित्याच्या विशाल विश्वात एक डोंगर चवरला. साहित्याच्या विशाल विश्वात एक डोंगर चवरला. सकल फुला मंद सुगंध हाय दिका पातळला. सकल फुला मंद सुगंध हाय दिका पातळला. आशयघर वनात आम्ही मनवेगळे भावले. आशयघर वनात आम्ही मनवेगळे भावले. थंय स्फुरिल्ले शब्दसूर जनमनाक भावले. थंय स्फुरिल्ले शब्दसूर जनमनाक भावले. प्रवासाक वाटेर मेळ्ळो सारकांतलो जादूगर. प्रवासाक वाटेर मेळ्ळो सारकांतलो जादूगर. भाबड्या मनाचो भाव घेवपी अथांग काणयांचो सागर. भाबड्या मनाचो भाव घेवपी अथांग काणयांचो सागर. वास्तूच्या आंगणात भोंवतात रंगयाळे अक्षर कमाले. वास्तूच्या आंगणात भोंवतात रंगयाळे अक्षर कमाले. आम्ही अनुभवया आयज मीनाताईंच्या काळजातले उमाळे. आम्ही अनुभवया आयज मीनाताईंच्या काळजातले उमाळे. अक्षर कमाले हा कथाशैलांच्या लोकार्पणाचा वेळ लागला आयला. हा माणिसबा लागून मागता काही पुस्तकाचे विमोचन करचे. अक्षर कमाले आमच्या भेटेखाना आयल्या. मीनाताई जितकी सैमाक लागली आशिल्ली तितलीच सैमाच्या सगळ्या घटकांकूय तितलीच लागली आशिल्ली. जावं पिसोणी, जावं कुटूंब, जावं माजरां सगळ्याच कडेन तांचे आपले नाते आशिल्ले. आनी तांच्याच काळजांतले अक्षर कमाले तुमी वाचचे आनी तांचे उमाळ तुमचे मेरेन पावचे अशी हांव आस्त बाळगितां आनी कार्यावळ फुडें व्हरतां. आयच्या सुवाळ्याक आमकां मानाचे सोय लागल्यार भोमाडेस ज्योती कुंकळकार. आमी सगळींच तांकां वळखतात तरी थोडक्यान तांची वळख करून दिता. ज्योतीताई ह्यो नामनेच्यो कोंकणी साहित्यीक. कथा, कविता, नाटकुली, कादंबरी अशे साबार साहित्य प्रकार त्यो हाताळटात आनी आज मेरेन तांची 36 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. त्यो एक उत्कृश्ट कलाकार. अभिनया वांगडा त्यो दिग्दर्शन करतात. साबार माहितीपर टेलिफिल्मां हांच्यो त्यो निर्मात्यो जावन आसात. गोवा दूरदर्शन तशेंच मुंबय दूरदर्शन हांचेर तांणी साबार कार्यावळी सादर केल्यात. आकाशवाणीचेर लेगीत तांच्यो कार्यावळी सातत्यान प्रसारीत जायत आसतात. मुजरत सांगन दिसता विविध क्षेत्रांतल्या साबार व्यक्तिमत्वांचे त्यो मुलाखती घेतात आनी आयज वेळ तांणी अश्यो 500 मुलाखती घेतल्यात. तशेंच 15 माहितीपटांची तांणी निर्मिती केल्या. तांकां आयज साहित्य अकादमी पुरस्कारा वांगडाच 6 राष्ट्रीय पुरस्कार तशेंच 7 विविध राज्य पुरस्कार फावो जाल्यात. हाचे वांगडा कितल्याशाच प्रतिश्ठीत पुरस्कारांचे त्यो मानकरी आसात. गोंयच्या सामाजीक तशेंच सांस्कृतीक मळावेले नामनेचे व्यक्तिमत्व ज्योतीताई लागून मागता तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार. वेदीचेर आशिल्ले ज्येष्ठ कोंकणी लेखक गोमानीस देवा, गोमानीस भाई मावजो, गोमानीस दिनेश बा, गोमानीस कुर्बा आनी सभागार आशिल्ली मीनाबाईचे कुटुंब सुरेश बा, ताचे पूत योगेश, मांगिरीश, तांची सून सिद्धारी, तांचे नातू ओम आनी ईशान आनी सभागार आशिल्ले सगळे मीनाबाईचे चाहते वर्ग म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो. गेली 40 वर्सां हांव क्षेत्रांत आसा पूण आज म्हाका व्यासपीठार बसतकीर थोडें आठवड्या वरी जालें खरें. उदय बाबा तुका भाई मावजाक हांव वळखना अशें न्ही. तांचेर येवपी वस्ती, तांचे मुलाखती घेवपी, तांचे म्हायतीपट काडपी, तांच्या हातांतल्यान म्हजी कितलींशींच पुस्तकांचें विमोचन जालां. पूण तेन्ना एक लेखक आनी ते ज्येश्ठ लेखकाचें नातें आसता किंवा मुलाखत घेता आसतना ते एक्सपर्ट आनी हांव मुलाखत घेता अशें नातें आसता. आज तांच्या कोंकणीक एक मानाची सोयरी म्हणून बसतना म्हाका खबर आसा
की मीनाबाईचे आनी म्हजे मातशें नातें लागीं आशिल्ल्यान म्हाका हो मान मेळ्ळा. तरी आसतना उदयबा आनी भाई तुमचे म्हाका नबाळेन दाखवता आनी म्हजें उलोवपाक फावो करता. मीना दामोदकर कोंकणीतली एक ज्येष्ठ आनी जबरदस्त अशी सशक्त लेखिका. कोंकणीची चळवळ फक्त भाशेपुरतीच मर्यादीत नाशिल्ली जाल्यार ती स्त्रीमुक्ती चळवळ अशें म्हाका दिसता. कारण चळवळी पयलीं कांय बायलो बरयताल्यो आनी उपरांत त्यो बरयताल्यो. पूण ह्या सगळ्या जाणटेल्यांनी किंवा जे हे भानगडी आसा तांणी आमकां बाळांक इतलें प्रोत्साहन दिलें, आमची इतली तोखणाय केली. मागीर ते रवींद्र बाब आसूं, चंद्रकांत बाब आसूं, मगर बाब आसूं, उदय बाब आसूं, भाई मावजो आसूं वा पुंडलीक नायक आसूं. तातूंत जर मीनाबाई ती शैली सामकी सुंदर ताका सगळ्यांनी माथ्यार घेतलें त्या शैली खातीर. मीनाबाई कोंकणीची एक आघाडीची लेखिका जाली. कारण प्रोत्साहन करप, तांकां मान सन्मान दिवप हें कोंकणीच्या एका बऱ्या लोकांनी केलें. म्हाका याद जाता की म्हजें 93 पयलें पुस्तक आयलें चित्रांतलें वावर. तेन्ना सभाघरांत रवींद्र बाब आशिल्ले, नागेश बाब आशिल्ले. उदय बाब म्हाका प्रस्तावना दिली. भाई मावज्यान कसवटेचेर म्हज्या कथेचें एक परीक्षण केलें. येदे व्हडले मनीस नवोदित लेखिकाचे कितली तोखणाय करता. हाचे वेळार कळटा की आमी आज भारताची खुबशी मुखार येयला. ताच्या फाटल्यान आमकां जें कितें जाय आशिल्लें तें आमकां मीनाबाईन केलें. मीनाबाईचे 2 वर्सां पयलीं म्हजो कायदो म्हणून पुस्तकाचें प्रकाशन जालें, तांच्याच घरा जालें. हांवें भाई आशिल्लें तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें म्हज्या आनीक एक पुस्तक येवपाचें आसा. पुस्तक येवपाचें नक्कीच आसता, पूण ह्या वेळार पुस्तक येता आनी मीनाबाई ना ही कल्पनाच म्हाका मातशी काळीज सारकी उलयता. आज मीनाबाईक 1 वर्स 8 नोव्हेंबर आनी हांवें एक लेख बरयलो. कोंकणीतली रॉयल लेखिका मीना दामोदकर. आतां रॉयल म्हणल्यार भव्य दिव्य किंवा श्रीमंतीन आशिल्ली किंवा शाही अशें. तिकडे बंगले जाता आनी तिकडे वज्रां घालताली आनी सिल्काच्यो साडी न्हेसता म्हणून ताका रॉयल म्हणून नाशिल्लें. ती सगळीच रॉयल आशिल्ली. ती यशस्वी लेखिका अशें हांव म्हणटा. तिका खूब पुरस्कार मेळ्ळे म्हणून ती यशस्वी अशें हांव म्हणटा. मीनाबाई कोंकणी भाशाच्या कलाकारा पासून साहित्य अकादमी पासून विमला पै सगळे जितले पुरस्कार आसा ताका तितलेय तांकां ताच्या साहित्याच्या पुरस्काराचो पास करिल्लो आसा. पण ते यशस्वी म्हणजे ताणें चारय गजाली बॅलन्स सांबाळ्ळी. आपलें साहित्य सांबाळ्ळें, आपलें कुटुंब, 7 वर्सां मेरेन नोकरी, नाती गोती, कुटुंब सांबाळप हें तशें भयंकर कठीण काम. आशापूर्ण देवी हाका जेन्ना ज्ञानपीठ मेळ्ळें 50 वर्सां पयलीं तिणें भाशण केलें. भाशण हांवें वाचलें. तिणें म्हळें की म्हज्या घरांत सगळी रुढी परंपरा सगळें बेठाळें अशें म्हजें घराणें आशिल्लें आनी हांव म्हजें साहित्य बरोवपाक लागलें आनी साहित्य हें म्हजो म्हत्वाचो भाग आसलो. पूण तितलोच कुटुंबय म्हजें म्हत्वाचें भाग आशिल्लें. ही दोनूय व्यक्ती हांवें एकाच बरोबर वेली. हांवें लेखनाचें जितलें म्हत्व दिलें तितलेंच हांवें कुटुंबाक केलें. आनी तेका आपूण म्हणटा की आपल्या घराणें अशें की कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें आनी जेवण जर रांदिल्लें आसत जाल्यार तें जेवण भायर उडोवपाचें. अशा ह्या घराण्यांनी ती शिकूंक ना, घरानूच शिकल्या तिच्या कुळारा. तर अशा तरेचे कुटुंब जेन्ना मनीस सांबाळटा लागून म्हणून केन्ना संघर्ष जालो ना, केन्ना झगडी जाले ना, केन्ना विरोध जालो ना. मीनाबाई तशेंच. मीनाबाईचें जर पळयत जाल्यार हांव म्हणटा तेन्ना म्हणजे 75 वर्सां जाता 80 वर्सां जाता तेन्ना हांव कितें पळयता की हे मनीस कसो जगलो. मीनाबाई समृद्धीन जगले, बरें जीवन जगलें, जाय अशें जीवन जगलें. कारण ताका खबर आशिल्लें की हांव म्हणटा कितें ताणें आपल्याची काळजी घेतली, आपल्या भुरग्यांची घेतली, कुटुंबाची घेतली. फक्त काळजी घेतली ना, आपलो वेव्हार केलो, आपलें करियर केलो आनी करियरा बरोबरीच ताणें आपलें नांव केलें. हें सगळें सांबाळटालें. खरें मीनाबाईची आनी म्हजी वळख खूब पयलीं 1997 ताची मुलाखत घेतिल्ली हांवें कर्तव्य ह्या पुस्तकाक. मागीर जायत्यो मुलाखती घेतल्यो, टिव्हीचेर घेतल्यो, चॅनलाचेर घेतल्यो, ऑनलायन घेतल्यो, खुबश्यो साहित्य उत्सव होता ताका ते येता. एक वर्स ताका आनी उमा कुलकर्णी आपयलें. उमा कुलकर्णी मराठीची अनुवादीत लेखिका. तिणें 100 पुस्तकां अनुवादीत केलां. मराठी पयले साहित्य अकादमीची अवॉर्ड मेळ्ळी मीनाबाईक मेळ्ळी म्हणून आनी तिका अनुवाद सगळ्यांत पयलीं
अशें मिनाबाईचें. भुरगीं सगळीं मां मां सिताले आनी ताचें नातू इतलें बरें आसा. मिनाबाईचें म्हाका खूब दिसता की 3 पिढी सुरेश बा ताचे 2 पूत आनी 3 नातू त्या 3 पिढ्यान रावप एका बायलेन आनी सांबाळून घेवप. सगळें जेवण घेवप. सुरेश बाबा जेवण करता तेच पुताक आसतना, पुताक लागता तेच नातवाक घालचना. काळ बदलता रुची बदलता. अशें आमी सगळ्या मदीं रावप आनी तातूंत सिद्धार्थन ताचें बरें अशें बरें तें धुवे भशेन कितें विचारलें हांव मिनाबाई मडगांव येता. मडगांव येता तो सांजे फोन करता सिद्धार्थी बेगीन मेळट तें जेवणाक ठेव. किंवां सिद्धार्थीक हांव केन्ना फोन करतालें सिद्धार्थी बरें सारक्याचें हें बरें एग्जिबिशन मां विचारता. अशें एकामेकाक विचारून ती फुडें वतालीं. मिनाबाई भोंवपाक आवडटाली. आमी वतालीं दिस आमी इडगुंजी वचुया म्हणपाक लागले. म्हणजे इडगुंजीच्या गणपतीचें खूब जाता. संपादक घेवन येतात बरें बरें जावपाक जाय आनी आमी गेलीं. म्हजे गाडयेन हांवें मिनाबाईक दवरली आनी तांची एक टॅक्सी आसा बरी इनोवा ती घेवन आमी इडगुंजी गेलीं. पण ते खबऱ्यो आनी इतली आमी हांसलीं दिसलीं आनी तो आमकां ड्रायव्हरूय पळयता आज मिनाबाईचें बागेचें रूप कदें सारकें. इतल्यान आमची गाडी न्ही अशी सिग्नला कडेन रावली आनी कांय भुरगे येतात पळय कोण 15 कोण 17 कोण 15 तो आमच्या मिनाबाई विचारता आम्हाला आसा रे तो नॉर्मल जालो. तो कोण 15 म्हणटा आनी आम्हाला आसा काय म्हणटा. ताका हळी म्हणून कळना आनी ताका नाही म्हणपाक कळना. आमी सगळीं हांसलीं आनी मागीर आमी ती 15 घेतली. खरेंच ती आंबट आशिल्ली. मिनाबाई तूंच खाती म्हाका आंबट जाय आशिल्लें म्हाका केली. अशें दर मिनटां हांसप खेळप आमकां म्हाका कांगुली म्हणून ताचो लायक. म्हाका पळोवन आज मॅडम कितली वेगळीच दिसता. अशी रिजप कमी उलयता कमी सांगता आज अशें कशें. खूबदां आमी अशी ताजी फॅमिली म्हजी फॅमिली केन्ना आमी शेनवारा विसवणा करतालीं. त्याच पण आमचे वेगळे वेगळे गजाली जाताल्यो. म्हणजे साहित्याच्यो जाताल्यो फक्त साडयेच्यो आनी भांगराच्योच न्ही खूब खंय जाताल्यो. तो आमचो आवडटो विशय आशिल्लो. तर ताका आमी अनंताक आवडटाली. ताका इंदिरा बस आमी आवडटाली. आनी म्हाका प्रतिभा आशा पुना गेली महाक्षेत्रात गेली. पण इंदिरा गोस्वामीची म्हाका तेन्ना आत्मचरित्र आसलें ती खूब दुख्ख वेदना ते साहित्याचे दिश्टी पडटाले. म्हाका ते व्हडलेशे त्रास जाताले. आनी मागीर आमचो कितलो जरी वाद जालो न्ही आमी एका येतालीं की साहित्य कसलें आसूं गुजराती आसूं बंगाली आसूं मराठी आसूं बायलांचें दुख्ख मत एकूच म्हणून. ही सगळीं बायलां जी वेगळे वेगळे भागांतून बरयता ती आमी वाचतलीच करता. ही बाय म्हज्या कोंकणीन आसा ही बाय म्हज्या हिंदीन आसा. अशा तरेचे आमी आमचें बरें करून जातालें किंवां आमचें डिस्कशन जातालें. मिनाबाईची आमी खूब रुपां पळयलीं. बाय पळयली म्हणून आवय पळयली. पूण म्हाका भावली ती आजी कशी आशिल्ली जाल्यार मिनाबाई सारकी. तिगा नात ताचे जीव की प्राण. 80 वर्सांचे मिनाबाई ताचें ट्युशन घेताले. आयच्या भुरग्याच्या सिद्धार्थी म्हाका म्हणटाले म्हाका न्हू त्रास जातना भुरग्याच्या मां पळयता म्हणून. आनी ते म्हाका सांगले म्हाजी परीक्षा आसतना 8 दीस तूं म्हाका आमकां फोन करचें ना. आनी तुयी बी कोण नाका सांगतालें म्हाका ते कित्याक तातूंत ते खूब अशें घसमून वतालें तांचें करियर तांचें हें. पूण म्हाका जी आजी तातूंत इतली म्हाका बरी दिसता की त्या भुरग्याक अमेरिकेचो नातू आयलो तो बरो कोंकणी उलयता. म्हाका म्हणटालो पळय तो नातू आनी हो नातू फरक दिसना पळय सारकोच कोंकणी उलयता आपूण ताका शिकयना. पूण हांवें ताका वेगळेशाक माय म्हाका दर फोटो धाडटले 8 दिसांच्या चलयाचो म्हणून. आज ताणें कमयो वचल्यो आज ताणें नाती मेळ्ळी. एका वर्साक खूब दीस जाले हांव मिनाबाईचो नंबर हांवें डिलीट करूं ना कित्याक ताची खुबशीं म्हजे कडेन बरयलें आसता नातें केन्ना केन्ना आसता. अशा वेळार ते मिनाबाईचें आनी म्हजें खूब सारकें झाडांचे विशय. आनी झाडां आशिल्ल्या वर्सा आमची इश्टागतीची मूळ बरी रुजली. ताच्या घरांत गेले की म्हाका झाडां दिताले. अशें म्हज्या घरांत म्हज्या आवयक पान पानपट्टी तें नांवान हांवें पानवेल लायलें. आनी बरें म्हाका तें कृष्णकमल केलें तेंय बरें आसता. पूण सकाळीं उठल्या बरोबर म्हाका जर पयली याद मिनाबाई करून दिता ताची सगळीं झाडां आसा. एक दीस म्हाका अनुपमा कुडचडकर मेळ्ळी वळखता आसतलें स्क्रीन.
शाळेत वता आसतना म्हणपा लागली सगळ्या भुरग्यांनी एकाच झाडाची तांची हिंमत तोडली आपली बाय आवय येशेची आनी आपल्या ऑफिसार वतना मुद्दाम ताणें सांगलें बायको घरा वचून आतां झाडां रोय न्ही वता आमगेर यो तुमकां बरी काम दिता अशी फुटूं नाका ताणें असो त्रास घेतला तरी मिना म्हणजे ती ल्हानपणांत ती मिना बाय पळयलें न्ही तें म्हाका म्हणटा इश्ट हांवें ताका केन्नाच इश्ट अशें मानूंक ना म्हज्या पळय सगळ्या लोकांनी तें उजवें आशिल्लें व्हडलें आशिल्लें एक व्हडली भयण कशी खरेंच म्हाका तें व्हडलें अशें फील करतालें केन्ना दिवाळेक केन्ना चवथीक म्हाका बरी खाणां करून दितालें तें ताजो चिवडो खूब बरो जातालो म्हाका याद खूब चिवड्याचें जाता हांव चलो आनी वेगवेगळी शाळा की ताचे 8 दीस चिवड्याचें जाता एक आसतालें ताचे डान्स करताले आनी अशे तरेचें खूब म्हाका लागीं म्हणजे ताका एक लग्नाचो वाडदीस आशिल्लो लोकांक फुलांनी गेल्लो सामकें लागीं की 20 लोक आशिल्ले म्हाका एक फोन केलो ती फाल्यां म्हणून तुज्या लग्नाचो वाडदीस आनी आपल्या सांगला ती येतल्या फॅमिली येतल्या मागीर हांव येनाका तुज्या फॅमिलीन ना तूं यो ताणें म्हाका खरेंच जाणवना आनी हांव बरें कशें मिना मागीर गेलें वर्स बरो खूब म्हणजे खूब म्हाका याद येता आनी फक्त एकूच फावटी हांव तांगेर गेलें कित्याक तें खरेंच सारकें मिना मागीर अशें वाटिल्लें आशिल्लें आज मिना मागीर घरा आसा ताका आपणाक शांती मेळटली आनी हांव सांगता मिना मागीर खरें समृद्धीन जगलें आनंदान जगलें उमेदीन जगलें मनाक जाय तशें जगलें जशें जगूंक जाय तशें जगलें एक सकारात्मक ताचें रावप ताचें हें करप ताचें फिरप आनी केन्नाच अशें मन म्हणून तें रावलें ना आनी आज तांचें आनी म्हाका तें हांगा उलोवपाक संद दिली सगळ्याच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं खूब सुंदर तांचे यादी तांणी हांगा मांडल्यो आनी खरेंच रवींद्र बाबांची उतरां म्हाका याद जाता तांच्या एका लेखान वाचूंक मेळटा की जेन्ना खंयचोय मनीस शब्दशः याद जायना पूण अशें आशयाचें आसा जेन्ना खंयचोय मनीस उत्खंठतायेन आयुश्य जगता काळीज उक्तें करून जगता तेन्नाच जिवीत अशे तरेन समृद्ध जावपाक पावता फुडले सुवातेर आमकां मोखीन सोयरे म्हणून लागल्या भाई मावजो भाई मावजांची वळख हांगा करपाची गरजूच ना कोण थोडक्यान सांगता भाई हे गोंयचे तशेंच भारतांतले एक ज्येश्ठ साहित्यीक साहित्याचे विविध प्रकार तांणी हाताळ्यात कथा कादंबरी बागसाहित्य गोंयच्या संशोधनात्मक इतलेंच न्हय तर तांचें साहित्य 13 भासांनी अणकारीत जाला भाई हे कोंकणी चळवळींतले आमचे म्हालगडे तशेंच मार्गदर्शक ज्ञानपीठ पुरस्काराचे ते मानकरी तशेंच कितलेशेच प्रतिश्ठेचे राष्ट्रीय पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात म्हाका फायदा लागून ताणें आपली उतरां हांगा मांडची खरं तर या पुस्तकात प्रस्तावना दिलेली असते आणि अशी एक प्रथा आसा जो प्रस्तावना बरयता ताका एक चिना आपयता कोणाची माचयेर ते बरोवपाक आनी त्या चिना ताचेर सांगपाचें आसा ते प्रस्तावनेंतल्यान विद्यार्थी आसता पूण मिनाच्या ह्या प्रकाशनाक जेन्ना म्हाका पळयलो तेन्ना अशें चिंतून नासलें मिना म्हगेले कुडबे हिंगा दुयेला हायस्कुलान SSC मेरेन आमी बरोबर शाळेंत शिकल्यात ऐकूयात आमी मिना म्हगेले क्लासमेट आनी फेलो रायटर दोनूय अर्थान म्हाका लागली जरी आमी तुवेंना SSC मेरेन बरोबर शिकली जाल्यार त्या काळाच्या चाली प्रमाण म्हाका याद जायना जवळ जवळ 4-5 वर्सां तरी आमी बरोबर एकाच वर्गांत आसतालीं पूण केन्नाच एक उतर आमकां एकमेका कडेन उलयली याद जायना ताका लेखनाची ताजे कडेन कलाची आसा हे पासून म्हाका तेजे वेळार लक्षांत येना फकत एक दीस केन्ना तरी केकार मास्तर म्हणून तो आमकां मराठी शिकयता आनी ताणें निबंध म्हणून दिल्ली आमकां म्हायती आपोवन वेगवेगळी आपोवता म्हाका चालू तें नाका नाशिल्लें तातूंतल्यान सांगता तें म्हाका म्हायती सांगिल्लें
म्हाका सेकंड लँग्वेज मराठी हे सगळें म्हाका आवडटा ना तूं शिकूंक कितें येता जें तुका कळना तें कळटा तुका जर मराठी कळटा जाल्यार तूं शिकूंक कितें येता तूं फ्रेंच फ्रेंच म्हणजे एकदम साहित्य तुम्हाला वाचायला मिळेल हे त्यांनी सांगितलं म्हाका तेन्ना इट वॉज इन द 50s लेट 50s हांव इतल्या खातीर सांगता की आमच्या दोगांयची एक मस्तर असो मेळ्ळो ताणें आमकां प्रोत्साहन दिलें वाचचें आनी बरोवचें आनी फुडें वचचें सांगपाक पूण उपरांत निनादा सगळ्या लेखन प्रवासाक हांव ताचो एक सांगात ताचो सह प्रवासी अशें उलयता ताचो लेखका खातीर दोन गजाली म्हत्वाच्यो आसता साहित्य आनी जिवन आनी दोनूय गजाली एकमेकाक पुरक आसता साहित्य हे मनशाक जिवनाचो अर्थ सांगता जो खूब गरजेचो आसता साहित्यातल्यान मनीस जीवनात लेखक असतो मनशाचो जीवनाचो अर्थ समजून घेता आनी जीवन ताका वेगवेगळी उदाहरणां दिवन तेजो खावड ताच्या लेखना खातीर जी खावड साहित्याचा ती ताका दित आसता म्हणून लेखन करतल्या साहित्य आनी जीवन हे दोनूय गजाली एकमेकाक पुरक अशें हांव दिसता पूर्ण चळवळला ही तागेलीच्या कथा वाचली खंयच्याय लेखकाचो खर्च तागेल्या कथेन लागता जेन्ना महाबळेश्वर सैन्य मेळ्ळो ताणें आपल्याली कथा म्हाका दिली मराठींत बरयली तेन्ना पूण ती एक कथा वाचून म्हाका तागेले लेखकाची चाप कळ्ळी तशेंच निनादो गोवन चळवळलो जेन्ना हांवें वाचली तेन्ना मनांतल्या मनांत हांवें म्हणलें हॅट्स ऑफ त्या अशे तरेची कथा फक्त कोंकणीतच बरोवंक जाता हेंय सांगता फक्त कोंकणीतच अशी तरेची कथा बरोवंक जाता पूण तागेली लेखनाची जात म्हाका त्या वेळार कळ्ळी गोवन चळवळला ते अक्षर कोमाले हो निनादो लेखन प्रवास पूण निखटो साहित्याचो प्रवास आसता तेंचे न्ही कित्याक ह्या लेखनात आमकां जो वाचक आसा ताका तो चडाक्षर खंदर वाचक जर आसत तेणे एक लक्षात येता की हे गोवन चळवळटा ते अक्षर कोमाले हे साहित्य जो वाचतलो तेन्ना समाजीक बदल कशे कशे घडत गेले तागेली फक्त गोवन चळवळ्या ही सादारण 65च्या सुमाराची गोवन चळवळ्या ही ताणें बरयल्या ती म्हाका दिसता 17 पयलींच सुवात म्हणजे 7वी दशकात स्वप्नाच्या 7वी दशकात तागेली कथा बरोवन जाल्या पूण ह्या तागेले 50 वर्सांच्या प्रवासात तागे लेखना वरवीं आमकां समाजात जे बदल जाले समाज जिणेंत जी बदल घडत गेले ताचें चित्र आमकां ती पळोवंक मेळटा फक्त सामाजीक बदल अशें म्हणटा लोकांच्या विचारसरणीक जे बदल जाले ते वेगवेगळे आसूं येता पूण जाले मनशाची संवेदना ही मानवी संवेदना ती कशी मातशी हळूहळू बदलत गेली की ताका मुळावर याच्या म्हणटा बरीच ते सांगतात संवेदना मुळावी ते मनशाचे मनीसपण शेणटा पूण हे जे बदल घडत गेले ताचे आमकां वेगवेगळे आसा अजून आमी म्हाका सांगितल्यार पळोवंक मेळटा फाल्यां तेन्ना फुडली पिळगी साहित्याचो अभ्यास करतली आनी समाजात घडिल्ल्या बदलाचो अभ्यास जर ताका करचो पडलो जाल्यार निनाद्या साहित्याचो अभ्यास करचोच पडटलो तागेली गोवन चळवळ्यांतली सामाजीक जीण आनी अक्षर कोमालेंतली साहित्यीक जीण हातूंत जी तफावत दिश्टी पडटा जो फुडें दिश्टी पडटा जो बदल घडिल्लो दिश्टी पडटा तो बदल उपरांतूय तो समाजीक जिणेंत घडून आयिल्लो बदल म्हणून ताची तशी दखल घेवपाक जाय गोवन चळवळला म्हाका पुस्तकाचेर कोणी उलयलें ना सांगपाक दोन तीन एक बरी गजाल केली की
गोष्टी अशा खबर आशिल्ली पूण ती खबर नाशिल्ली ते मेरेन आमकां आज आमची गोंयकार दिल्ली दवरलो जो भानुदास आसा आणि મને सांगाता तो श्रीकांत आसा हे दोन वेगवेगळ्या काळाचे टिकर भानुदास हो एक गांवगिरो भुरगो गांवांत ते गांव उरला ते साजा पावलो हो बदल आमकां साहित्याक जेन्ना श्रीकांत हो अर्बनायज जो मनीस आमकां ह्या साहित्याक दिश्टी पडटा तो कसो म्हणून सगळी वचून आज तो साहित्याक रिटायर जावन जगता अशे तरेचे मनीस ते आपूण ह्या कथेक दिश्टी पडटा हातून जो बदल दिश्टी पडटा तो फक्त काळाचो बदल न्ही हो बदल मनशाच्या वृत्तीचोय बदल आसा आनी ही वृत्ती जी कशी मनशाची डेव्हलप जाता हे ताणें साहित्यात पळोवन मेळटा पूण जर आमी भानुदासाची कथा वाचली दोन जगत आयची जर बरें सांगत वाचली जाल्यार मिनाल्या शैलीत जो बदल करून आयला तोय आमकां दिश्टी दोन जगत ही वास्तवाचे पोट करून फुडें घेवपी कथा तातूंत आमकां साहित्याचे नदरेन उलयत जाल्यार प्रवास जो रियालिझमचो पोट धरून फुडें वता आनी मनसागाताची कथा आयल्या एक वेगळी शैलींतली कथा जी आमकां सहज रियालिझम ह्या प्रभात तरेची कथा आमकां हो लेखक करून आनी जर कोणी समीक्षक हांगा आसात किंवा एकंदर वाचक आसात तांचे लक्षांत फरक येतलो आनी त्या खातीर हे सगळे कंपेरेटिव्ह स्टडी खातीर हांव तितून गजाली तुमचे मुखार हाडून ह्या साहित्यीक प्रवासांत मिरान जायती पेणी केली ती आमच्या साहित्यात आमकां दिश्टी पडटा तागे त्याची साक्ष म्हणजे तागेली कथा हो जर सामाजीक बदल करून आयला तो मास्तर म्हणटाली तागेली कथा घेया किंवा बापू निर्बंध आमचो लोक कथा उदाहरणाक दिता लोक पेढीच्यो कथा ह्या कथांत ते मिनान लेखक म्हणून एक वेगळे तरेचे आमकां दिश्टी पूण खंयच्याय नदरेन तेन्नाचे गुणांक आतांचे वयर अशें मात हांव म्हणपाचें ना पूण तेन्नाचे गुणांचो लेखन प्रवासांतले ते एक म्हत्वाचे पेळे अशें म्हणपाक जाय कुंकुमाची तागेली कथांनी कुंकुमाची सारकी कथा ज्यो परंपरा डिफाय करून फुडें वता अशी ती कथा किंवा मोगरेचे कळे निळे निळे ह्या कथांनी आमकां तागेलो मोठ्यो कर्ज आमकां दिश्टी पडटा म्हटलो जो काळ आसा ताचो त्यो गवाय येता म्हणपाक ताचे उपरांत आतांच्यो कथा घेतली जाल्यार पिडावरी सारकी कथा जंय एक एका वकिलाक मेळपाक अशी येता आनी कशी तरी वेगळे तरेचे एक पात्र आसता तशी पात्र म्हाकाय कितलीशीच मेळटा पूण ताणें ती इतली सुंदर ते उबी केला पिडावरी कथेंतलो जे पात्र आसा जावं तागेली दुसरी कथा तुशेक जावून जे पात्र आसा जी तरा ती आयची काळाची कथा वेगवेगळ्या काळाच्यो कथा आमच्या मुखार येतात कथांतल्यान आता ही जी स्थित्यंतरां समाजात टिकतात ती तांकां गवाय लेखक आसा आनी देखून तागेल्या कथांतल्यान कथा साहित्यांतल्यान बऱ्या कादंबरींतल्यान बऱ्या खंयच्याय लेखनांतल्यान आमच्या मुखार ते हे सगळी स्थित्यंतर सांगतना हांव वेगवेगळे बदल जाल्ले सांगता तागेली बापाय बदलल्या तेन्ना ती भानुदास सारके पात्र आसा आज श्रीकांत सारके तागेली पात्र आसा म्हणजे खूब पात्र आसा पूण हे कितलेय जरी बदल जाले एक गजाल आमकां बदलूंक ना आनी त्या वेळार मिनावी लेखक म्हणून मनीसपणाची नजर तागेले जिणे वयलो मोग जिवनाचेर मोग करता तोच लेखक बरें साहित्य निर्माण करूंक पावता आनी हो आमकां तागेल्या साहित्यात दिश्टी पडटा ते सदांच जिवनाचेर मोग करता जिवनात लागींच्या अनुभव म्हणून तशी ती आमच्या तागे साहित्यात पळोवंक मेळटा तांचे वेगवेगळी नदर आशिल्ली भुरगेपणांत लोकांचे भुरगेपण भागोवपाची बाल साहित्य कोणीय करूंक शकता पूण मिनावे बाल साहित्य तितलेंच करता जितलें तागेलें कथा साहित्य किंवा कादंबरी साहित्य आसा तागेलें पूण तागेलो भानुदास सारकेलो
कथातले पात्र ती उभारून येतात आज अगदी 7 वर्षांपूर्वी बाकी कथा उठून ते कुटुंब जगता त्यातून पाहिजाच म्हणजे दोन काढायला अजून प्रोटॅगनिस्टची नाव विसरला पण तो पाहिजा जाऊन तिथे जबाबदारी पार हे ह्याच्या मनात उचून तागेले मन पाडपो ही कळाशी विना खूप बरी सांगली ताका बाळ अवश्य असतं खूप बरी तरी जिंकलं असतं फॉर्मल एज्युकेशनाची गरज ना लेखका हे समजून घेऊ ती नजर असते ती नजर विनाकडे असते कस्तुरीची जी चुकीतून का जातात ते चांगले की बंगाली लेखक अशा देखील आहेत ते कोकणी लेखक मीना त्यांची जीवनात जे ह्युमन एजनी ती दिसू पडतात मनुष्याचे दुःख आणि भोग बाळगेचे दुःख हे याच्यापेक्षा जास्त संसारात काही त्याकडे वेगवेगळी बाई सांस्कृतिक वेगवेगळी तास राहतो पण बाळगेचे दुःख मात्र एकच हे सांगतात जुलून सांगितलं पण खूप आवडला आणि ताची परिस्थिती रूप जे मीनाचे आम्ही पहिले त्याची तोकडाय करून पाहू म्हणून त्याचे तो बोल ताचे कथांनी आमका सुणी मांद्रा कुकडा कुकडी गुंडीपासून आलेली दिसली आणि मी एका त्यांना फकाराचे पासून येणार ती सिरियस जाऊन येतात ती जीवनातून भाग जाऊन येतात मंडळीचे खूप कसं करतो हे मीनाच्या कथांतल्यान आमकां शिकवून नाही आणि अनेक गरीब पण म्हाका सांगले बघा जाऊन चडशा साहित्यात आमच्या कोंकणी साहित्यात आमकां विनोदी साहित्य वाचूंक मेळना आता हांव विनोदी साहित्य वाचूंक मेळना म्हणल्यार म्हणजे लक्षात येतलें टिचर लेखक जावन गेल्यात आनी आजुनूय बरयतात हय उमरसारके हय बरयतात त्या विनोदाची तयार केली हाचे पयलीं आमचे कडेन बारीक जावन गेलो शेखर बालाजी सारको जावन गेलो प्रकाश पेडीक जावन गेलो तांचे कडेन विनोदपूर्ती आशिल्ली ती ताणें आपले विशय दाखयली पूण मीना कडेन जी विनोदपूर्ती आशिल्ली आसा हांव जायता म्हणजे खातीर केन्ना फाटना तेका हो आमचे ललित आसता मिनाऱ्या साहित्यात आमकां जी विनोदपूर्ती दिश्टी पडटा ती अशी नर्म विनोदी म्हणटा तशी तरेची विनोदपूर्ती निखळ आनंद दिवपा दिवपी अशी विनोदपूर्ती तागेली 50-50 एक कथा आसा खूब जाती दिस जाणटा कोणत्या उतरांनी एक तरणाटो आसता ताचे तुमी जायना ताका सोयी घेतात पडटा कित्याक तागेले पयलें उतर तो मातसो चोकलो ताका पयलें उतर फुटना तो उलोवपाक प्रयत्न करता पयलेंच तूं खंय वता जाता खूब खंय वता आसता ताका तो आसता म्हूण तागेले गरजेन जायना आनी ताका इंग्लीश तागेले गरजे जाता तेन्ना तागेले हें समजावचें जाता आनी तुमी जर तूं जालें बरें तूं म्हाका कशें सामकें उलयलें तर तो सांगता जेन्ना तो घोटलेक मेळटा पयलीं खेळटे तेन्ना जेन्ना सांगिल्लें आसता तूं तो कसो थंय जाता तेन्ना तो च्या घेता एक कप च्या कितें दिता आपूण घेता आनी तिका सांगता 50-50 म्हणजे तागेलें जर पयलें उतर आसता कोणाचें थोड वता तें तागेलें पासून वता पूण हो जे करतना ते खंयच्या तागेले विकृतीचेर कोण दवरना लोकांक हांसपाक लायना तर ते विकृतीचेर ताणें कशी मात केली हें दाखोवन म्हणून जेन्ना हांव केन्ना गाडीशें एड्रेस करता किंवा ती समजा वाट घेता तेन्ना ह्या खातीर तो विनोद कसो आसतो किंवा विनोदी कथा कशी आसता हें सांगतात ही कथा उदाहरण म्हणून दिता ह्या संदर्भातून जेन्ना वाचतले तातूंत बापूले खडी प्रकरण आसा आतां खडी प्रकरण खडी रस्त्यार घालपाची खडी वेगळी हे पोटाक जेन्ना सुट्टा तेन्ना खडी जाता ताजी कथा पूण ही सबंद कथा विनोदी शैलीत तरेची कथा पूण खंयच त्या मनशाक विकृती दाखयली ना मनशाची विकार दाखयली ना खडी जावप हे समावेश दाखयला हे बाबतींत
सिनेमा तुम्ही पळयतना याद जातली तो ताका कोणाक कॉन्स्टिट्यूशन जाता ताका कितें ताजी कंडिशन ताका हायको कोंट्रिया कशी कितें करता तर तो पद्दतीन आपल्याला म्हणजे गजर पण सगळे वचपाची गजर घेऊनच पोवता केन्ना जाय जायत कळना जायला आपूण ताका पोट साफ जावपाक जायना पूण अशी तरी तो गेलो त्या विनाड्या कथांनी आमकां वाचप करता हांव हें सांगता कित्याक सेन्स ऑफ ह्युमर आसपाक जायना सेन्स ऑफ ह्युमर हें आसतना सिदे कडेनच मनशाचें कंपेशन आसा ताका सायकल करूंक जायना जे ह्युमन रिलेशन कंपेशन आसा ते तत्काळ जाणून सांबाळून दवरूनय ह्युमर कसो आसतो हें तागेल्या कथांनी आमकां पळोवंक पूण आपूण ती सागरी पद्दत तुका विनोदी अशी म्हणना खुबशे कथांनी विनोद खरो आयला पूण कांय कथा खूब गोंयांत तुका हाडपाची तागे फुड्या पिडारी ही पयली कथा पूण हांवें केन्ना सोडची ना फुड्या पिडारी कथा जर तुमी आयकली ताची आवय भायर पडल्या ल्हान भुरगो 8 वर्साचो 3 वर्साचो आसतना ताणें तें ल्हान आसतना आनी आवय भायर पडल्या आनी बापूय घरांतले बापूय येतो ताका ट्रेन व्हरया तुमच्या ताये घरांत शेजारी आसता ती आवयची सगळी पळयताली त्या भुरग्याचेय पळयता पूण सगळे मावशे ह्या मावशेक भुरगीं ना ती म्हणटा आवड आनी म्हगेल्या भुरग्याची कित्याक चेडो आपले घर वता आनी त्या भुरग्याक घरा आवयचो मोग दिता म्हणून मोग दिता ताका शिक्षण दिता ताची सगळी जतनाय घेता आनी मागीर बापूय येता बाबडे येताले यो आनी दुसरे लग्न केला हय कोणाक कोण आतां पयली आयल्या कोण ते शेजारी नांव घेवन सांगता ताका एकदम आनंद जाता ही हांव सांगता कित्याक ऑफलायनची कथा घरच्या कथा चवथ्या भुरग्याच्या जातलें आनी तशें जायना म्हणून त्या बायले कडेन बापायन लग्न करून आपल्या कडेन आवय लेगीत ह्या आनंदाक हांव बापाय बरोबर करता भास आसा दुख्ख कशें देखून मावशेचे दोळे दुखान ह्या भुरग्याचे दोळे दुखान हे दाखयला ते वाचतकीच असली एकूय भाशेक म्हाका मेळचो ना जाचे आमचे दोळे भरली वचचे ना देवा ताका दुखी येवची ना हांव इतलें सांगता ह्या कथाचो उल्लेख केला हांव घरा भितर सांगतलें एकालें पूण आनी कथेचो उल्लेख करता कथाचो उल्लेख जावना आनी कथेची कथेची गजाल सांगले जाल्यार तुमकां कथा सगळें वाचनय एखादी दिसची ना म्हणून तो सांगता तागेली गरज तेंचना पयली कथा एक वेगळी तरेची कथा एक तरणाटी आनी मुला भुरग्याक किंवा म्हाका एक्झॅक्टली याद जायना टुरा गेल्ली आसता एक गांवांत आनी त्या गांवांत तेजे कडेन रेस्ट हावसांत ती रावता आनी कांय पासयेचे कडेन तळ्याची देगेर काय न्हंयची देगेर ती पासय मारता ती तेका एक भुरगो मेळटा ती तेका मारयता तूं आपल्या आवय भशेन दिसता म्हाका आवयना त्या भुरगो तिका खूब दागी दिता घरांत एक संवाद जाता आनी तिचे नाती जुळटा तिचे भितर आनी तिका खूब आनंद जाता आनी ज्या भुरग्याक मातृछत्र ना त्या भुरग्याक ती मातृप्रेम दिता आनी आपुणूय वात्सल्याचो आनंद भोगता आनी ती प्रती येता आनी विज्ञान करूं येता आनी तेगे देखील ती कळटा तो भुरग्याची खबर सांगता तेन्ना पूण भुरगो भुरगो कांय वर्सां पयलीं तेन्ना तिका बुडून मेल्लो तिका मेळ्ळो तो भुरगो त्या भुरग्याचे आत्महत्या करता आतां ही कथा नाटकांतल्यान हांव अचीत करना कथा खूब सुंदर जाल्या वाचनय जाल्या आवडटली म्हाका याद जाता 7 वर्सां पयलीं 1963 वर्सा हांवें म्हगेली पयली कथा बरयली तूं तुझा आनी तातूंत तोच वेळ जावन केलो जो गोंया भायर आशिल्लो मनीस येता अमेरिकेक वता तागेली मोगी घेता ते घर वता ताचो हात धरून तो वता तिगेले घर पयलीं लागता त्या घरा वचपी दारार मारता ती त्या धुळेची बायलेची आवय भायर येता तो म्हणटा कशें आसा म्हाका सांगलें कोणें तुगे धुळेन म्हाका ती बेने करून नासता त्या म्हाका पयल्या कोण ना ती बेगीन करपा येयली हो बेगीन धांवत बरें म्हणटा फाल्यां बेगीन म्हणटा आनी आपली घेवपाक
ती आपल्याला तो कॅरेक्टर सांगता कितें घालून त्या पयलीं हय ती म्हणल्यार बरोबर करताली मरे आपली खबर ना आवडून सांगलें कोणे आमी म्हणलें करतली आतां म्हाका सांगात हो प्रत्येकाचो विशय बरो खूब जाणां वयता म्हाका याद जाता अरविंद बाब फाटल्यान केन्ना हांव टॉकिंग अबाउट 1963 बरगांवां आनी अरविंद बाब गांवना कडेन त्या सोप्यार बशिल्लो ते खूब आसतालो आमगेलो हांव भितर अरे भाई तुवें ती कथा बरी जाल्या आपल्या दिशीचो तो कॅल्पिकल बी भूतच आसतलो म्हणून हांव त्या खातीर सांगला ती कथा बरयतली नाकी ती कथा अनुवाद कोंकणी जावं रोखडोच अनुवाद जावं आनी इंग्लिशीन जावं आनी टायम्स ऑफ इंडियाच्या गिफ्ट भितर छापलायलो तेन्ना म्हाका एक फ्रेंड मेळ्ळो आनी ताणें ती कथा वाचयली आनी दोन मागीर कथा ही भूत कथा म्हणून पूण आयज तशी बरयली ज्या विश्वासाचेर ज्या संकल्पनेचेर विरोध विश्वास ना ती संकल्पना आमी लोकांका करून मेक टू बिलीव अशें करप हें बरोबर न्हू म्हाका दिसलें त्या नंतर हांवें आज मध्ये कितलोय प्रेरीत जालो तरी तशी तरेची कथा हांवें कोंकणीन बरयली ना हाजे उपरांत अनेक अनुभव जाता रावी पार गुजरात कथा संग्रह विद्यालयाचो कथा संग्रह म्हाका अशीच एक कथा आसा एक स्टेशनार बसता आनी आपल्या तातूंत मात पळयता आनी ताचे बरोबर खूब पॅसेंजराचो सांगता सगळी खबर सांगता मागीर ताका कळटा की तो पॅसेंजर हो लोकांक मेळ्ळो तो मेल्यार कितली करतले आनी गुजराता कडेन वाद जालो ना म्हाका आतां आयकली हांवें ना आयकली कळी तुमी सांगात यू शूड नॉट बिलीव इट डू यू बिलीव इन रोड्स ना जाल्यार तुमी ताचेर बरोवपाक जायना हो मनीस मेळटा तितल्या खातीर आमी व्यक्त करतात तुमी ह्या कडेन काय बरोवप शक्य ना तांणी पळय सांगपाकूय मेळूना पूण हाचो खेळ समाजांतल्यो भोवण्या पवनाक लोकांक दवरपाचें काम तिणें आपले कथांनी खूब बरें केलें अशें म्हणटात साहित्य हें वैश्वीक सत्य आमकां जेन्ना वैश्वीक सत्य मानपाचें आसता तेन्ना लेखक साहित्य रचता जर साहित्यात वैश्वीक सत्य मानिल्लें ना जाल्यार साहित्यीक न्ही प्रत्येक कथेक ही कथे आडवाद मरया पूण प्रत्येक कथेक आमकां हें जें वैश्वीक सत्य आसा तें मानिल्लें आमकां दिश्टी पडटा आतां हें म्हणपा खातीर जी आगळी लेखकाक मेळूंक जाय ती मिनाकडी आसा त्या खातीर जाता ती अदृश्य जें आसा तें पळोवपाचें नंद जाता जें इनविजिबल तें पळोवपाचें दोळे जाय तें दृश्टी जाय दोळे सगळ्यांक आसता दृश्टी आसताच म्हणून ती तुमकां गोड चवदा तुमच्या खंयच्याय त्या कथेक पळयल्यार तुमकां लक्षांत येता तो वारो व्हांवतो पासून तुमच्या आंगार हात लागले काय दिसता अशे तरेची वर्णनां तातूंत आयिल्ली आसा ताजे उपरांत आमकां अस्पृश्याक स्पर्श करपाची वृत्ती लेखका कडेन आसूंक जाय जें अनटचेबल इनटँजिबल तें टँजिबल करून दाखोवपाक जाय तें दाखयता जाल्यार तुकड्याक उदाहरण हातूंत जो रोगडो आसा रोगडो ताचेर मावशी ह्या दोगां मदीं जें नातें आसा जशें सांगलें मावशेक आवडीचो मोग दिवन पसून भुरगो आपल्याक पळोवन वता हाजें दुख्ख आनी आपल्याक उलयल्या आवडीक पळयलेली आज जावं हाजें पुरूश हे दोनूय एकेच कडेन सांगता आसतनाच म्हाका दोळ्यांक कशें करून दुखू घालपाचें काम हें मिनान खूब बेसबरें केलां आतां आकांत म्हणटा इनटँजिबल जें आसा तें टँजिबल करून दाखोवपाचें सामर्थ्य लेखका कडेन आसलें आनी तिसरें असंभव जें आसा इम्पॉसिबल तें पॉसिबल करून दाखोवपाचें तें संभवनीय करून दाखोवपाचें सामर्थ्य हें ताचे कडेन आसा आनी म्हणूनच परतून त्या मनसांगाक कुदरत पाता मनसांगाक ह्या कथेक तुमकां ते दिश्टी पडटलें एक वेगळे शैलींतल्यान बरयली कथा पूण जर ती सांगातीन सुटली आपल्या आपले बरोबर ना तरी त्या सांगातेनी बरोबर ती आसात आपले बरोबर अशी आवाजान जीण घालपाची ती कला आसा तातूंत जरी आपली सांगातीन ना तरी ती आस समजून घेवन येता हें सांगपी इम्पॉसिबल ते पॉसिबल करून दाखोवपी ही कथा उदरत पावची आनी आतां हांव गाण्याक चड वेळ जाला तेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा
अशें म्हणटात की मनीस जिनियस वेन ही ट्विन्स. मिना हे लेखक अशे तरेचे जे सदांच स्वप्नां पळयत ते जयला आनी म्हणूनच ताणी तेच तरेच्यो उत्कृश्ट दर्जेदार कथा आमकां दिवंक पावला. मिना हे चपलमुगी हें कथा जगाचें नांव, पूण मिनाच्या कथा जगाचें नांव चपल फुलां. ताणें आपली स्वप्नां फुलां करून कळकळीत करून कथांनी तुमच्या मुखार दवरली आसा. कागदाचो एक कोण आसा तो सांगता हांवें सांगता पळयता हांव कोंकणीनूच सांगता. झाड पळयतना एक झाड पळयतना जर मनीस झाडां विस्पर जालो हे झाड पळयतात तें ताची चावडी आपल्याक मेळची ना किंवा ताची फळां लागल्या ती फळां आमकां म्हाका आपल्याक खावपाक मेळची ना तरी तो झाड पळयता. हातूंत ताका जिवनाचो अर्थ कळ्ळा ताका पळोवन लागला अशें मिनाक दामोदरान म्हणून म्हणटा. म्हाका दिसता मिनाच्या कथांनी आमकां तेंच पळोवंक मेळटा. ताणें अशे तरेचें झाड रोयलां ज्या तागेल्या कथा साहित्याच्या रुखाक जी फलश्रुती जी फळां लागल्या तातूंत ती घडये त्या म्हाज्या मुखार पळोवंक मेळची ना पूण तें आपल्या खातीर करून बरयता. ताणें बरयल्लें आमचे खातीर बरयता, फुडले पिळगे खातीर बरयता. म्हाका खात्री आसा तागेली कथा हाच्या मुखार लोकांक एक नवी नजर घेवन पावतली. जिणेचो अर्थ समजून घेवपाक तांकां नवी नजर मेळटली अशे तरेन ते वावरतले. जर जाणा पूण मिनाचे कथांचेर उलयतात जाल्यार म्हाका कितलो विशय मेळ्ळा उलयतात जाल्यार एक दीस वचून पावतना. पूण मिनाच्या कथाचेर हांव खरेंच म्हणटा आज तरी मिना ना तरी म्हाका खात्री आसा मिना लेखक म्हणून एक साहित्यकार म्हणून आमचे मदीं सदांच उरतले. तागेली कथा आमकां ताची याद दीत रावतली. मीनाबाईंच्या साहित्याच्या प्रवासाचे खूप सजग भाष्य केले देव गडकरी. रवींद्रनाथ केळकर आपल्या एका लेखात म्हणतात रियल लिव्हिंग. रवींद्रनाथ आपल्या एका लेखात म्हणतात रियल लिव्हिंग इज लिव्हिंग इन द लाईट ऑफ आयडियल अँड सेन्स ऑफ वोकेशन. मनीस खंयच्या ध्येयान भावान वचूंक जाय आनी अशें जर जालें जाल्यार ती व्यक्ती त्या ध्येया खातीर आपलें पुराय आयुश्य ओंपता. आयज आमच्या कार्यावळीक आमकां लाभिल्ले म्हातगडे कार्यावळीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट उदयबा भेंब्रे हे हाचेंच एक उदाहरण. ॲडव्होकेट उदयबा भेंब्रे हे आमी सगळीं जाणां कोंकणी चळवळींतले एक म्हातगडे ज्येश्ठ साहित्यीक आनी ते आमचें प्रेरणास्थान. ओपिनियन पोलावटाक ताणें दिल्लें योगदान सगळ्यांचेच दोळे दिपकायता. कर्णबरोबर ब्रह्मास, चांदण्याचे राती, अस्मितायेचो प्रसाद, व्हडलें घर आनी साबार पुस्तकां तांची प्रकाशीत जातात आनी फाटली कितलीशीच दसकां कोंकणीच्या मळार ते आमकां मार्गदर्शन करतात. म्हाका उदय बाबा लागीं ताणें आपलें उलोवप करचें. Momanes Ines Marta, Momanes Purva Bayapuri, Momanes Suresh Bab Raporta Taki Dolce, Manes Dharmeno आणि Baba तुमका नमस्कार. निंगाबाद रापोर्टा आमचे 3 कथा झाले. आता मी पुरवणा काढले आम्ही कथाकार म्हणून त्या कथाधाऱ्यांनी तांकां इस्टाब्लिश केली. त्या भायर दुसरेय प्रकार ताणें हाताळ्ळे. ताका बरी बरी पण गाजले आनी कितलेश्याच तरांनी कोंकणी साहित्याक मोलादीक भर घाली. जो कथाधारो आज उजवाडाक आयला अक्षर ओमार तो ती जी मोलादीक भर हाती खातीर तातूंत आनी कितलीशी भर घालता.
आणि हो कथान वेगळो मिनाबाई हो संसार सोडून वचच्या आधी बरोवंक तयार केलो. म्हणजे तांच्या मनोगत असं भितर दसऱ्याक बरयले प्रभूच्या. म्हणटकच मनशाक आपोवणे बी येता म्हणटा ताचेर म्हजो विश्वास ना. पूण जे कार्य करीत आयला ते सातत्यान फुडें व्हरपाचे नदरेन बरयल्ल्यो कथा. तांचो हो कथांजलो तांचो निमणो कथांजलो जाता. आतां हो चवथो कथांजलो ताणें आमकां दिलो, कोंकणी साहित्याक दिलो, कोंकणी साहित्याचे जे रसीक आसात तांकां दिलो. आनी ह्या कथा जाल्या बरोबरच आमकां हो कोंकणी साहित्याक एक उतर दिलें. ओमालो एक वचन, ओमाले हो वचन. ह्या पुस्तका विशीं दिनेश बाबान सांगले मेरेन ओमाले म्हणटा तें उतर हांवें आयकूंक नाशिल्लें. हें प्रामाणीकपणान हांव कबूल करता. आनी कोणेंय तें वापरिल्लें जाल्यार ताचो अर्थूय म्हाका कळचो नाशिल्लो. हें एक नवें उतर मिनाबाई कोंकणी साहित्याक दिलें. आतां हांवें नवें उतर म्हळें हाजो अर्थ तें कितें बरयलो अशें न्ही. तें कृत्रीम तरेन तयार केल्लें उतर न्हय. तें उतर आसा लोकां मदीं, कळटा लोकां मदीं. पूण आमी तें साहित्याक अजून मेरेन हाडूंक नाशिल्लें. तें आतां मिनाबाई साहित्याक हाडटा. आनी साहित्याक हाडिल्ल्यान आतां जे कोश रचतात कोंकणीचे तांकां ह्या उतराची दखल घेवंक ते भितर घालचें पडटलें. आनी हाचे फुडें कोणूय जेन्ना असलें उतरां सोदतलो तेन्ना ताका शब्दकोश बरयतकच ती उतरां मेळटलीं. त्या उतरां भितर हेंय उतर मेळटलें. आज हांवें मुद्दम ओमाले म्हणटा तें उतर आयकतकच आनी ताचो अर्थ अमको म्हणून कळटकच शब्दकोश चाळून पळयलें. एकाच शब्दकोशांत बटरफ्लाय म्हणटा ताचें उतर ओमाले म्हणून ना. पिसोळें म्हणून मेळटा, फुलपाखो म्हणून मेळटा, आनी कितें कितें मेळटा, पूण ओमालो मेळटा. म्हणटकच आमच्या शब्दकोशांनी हें उतर येवचें पडटा. आनी साहित्यिकाचे जे कार्य आसा तातूंतलें एक कार्य हें अशें हांव समजता. सदां वापरतात ती चालूंत भासीक वापरून फुडें गेले अशें जायना आसतना नवीं नवीं उतरां म्हणी वाक्प्रचार हे जे आमचे भाशेंत आसा ते साहित्याक हाडपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार ती भास गोड जाता, मोगी जाता, बरी जाता. उतर खूब आसतात दर भाशेंत. आनी एक खात्यान सांगूंक जाता अशें की एका अर्थाची खूब उतरां ह्या भाशेंत आसतात. ती तें उतर गिरेस्त आनी ती भासूय गिरेस्त. एका अर्थाची खूब उतर थोडे एक चुकून अर्थ लायतात किंवा गैरसमज करून घेतात की कोंकणी भाशेचें प्रमाणीकरण करप म्हणजे खंयच्याय एक उतर घेवप आनी बाकी सगळें भायर उडोवप. पूण तुका जर ताका भाशेक धा उतर मेळटा, आई उतर घे ती तुजी गिरेस्तकाय, मात तुका जाय ना जाय म्हणून बाबान आपली कविता देण्या खातीर पिसोळी म्हणून वापरले. मिनाबाई आपली कथा देण्या खातीर ओमाले वापरले. आनी कोणी फाल्यां आनी कितें वापरूंक शकता.
कडेन जितली उतरां आमचे कडेन आसत एका तरणाची तितली ती आमची गिरस्तकाय. आता ह्या संबंधात म्हजो एक विचित्र अनुभव म्हाका सांगचो दिसता. गोंयचो इतिहास तुमकां खबर आसा. आदिवासी समाज हो गोंयचो पयलो वस्तीकार. त्या आदिवासी समाजात गांवडी वेळी कोळी हे 3 घटक येतात. ह्या समाजान कोंकणी भास गोंयांत हाडली आणि तांची जी आज लोकसाहित्यात भास मेळटा ती अस्सल कोंकणी भास. दुसरी भाशांचो उण्या उणो प्रभाव जातली भास. म्हजे भाशेचेर कन्नड, मराठी, पोर्तुगीज, इंग्लीश कितलीश्या भाशांचो प्रभाव जातो. पूण आदिवासी समाजाची जी भास जी तोंडार आशिल्ली, जिबेर आशिल्ली आनी जी आतां कांतार देंवता ते भाशेंत तुमकां अस्सल कोंकणी भास पळोवंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. विनायक केडेकार कलाकार सेक्रेटरी आशिल्ले. तांणी एक पुस्तक बरयलां, थोडीशी रिसर्च करून म्हणया, कोळमी नांवाचें बरें मोठें पुस्तक. आनी तातूंत ताणें कोळमी समाजाचो इतिहास, कोळमी समाजांतल्यो चालीरिती, कोळमी समाजांतल्यो बाकीच्यो पद्दती हे सगळें वर्णन केल्लें. निमाणें पुस्तकाचें त्या समाजात जे लोकसाहित्य आसा तातूंतली प्रार्थना, भक्तिगितां, दुसरी गितां ही दिल्ली आसा पुस्तकाचे अखेरेक. आनी ती वाचतना म्हाका अस्सल कोंकणी भास वाचता असो भास जालो. आनी हें उतर म्हाका मेळ्ळें मागीर जे आमी वापरतात, जे स्थापन करतात. भाई मावज्याक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळटकच आमी कितें म्हणटात, भाई मावजो ज्ञानपीठ पुरस्काराचो मानकरी. आता मानकरी हे कोंकणी उतर न्हय, त्यातले उश्णे घेतला दुसरे भाशेंतल्यान. आमचे कडेन ह्या उतराक कितें उतर आसा काय कितें हाचो विचार जालो हाचे पयलीं. आमी निमाणे कडेन ठरलें की ना आमचे कडेन दुसरें उतर ना म्हणून आमी ही मानकरी म्हणया. पूण त्या लोकसाहित्यात कोळी समाजाच्या मानेनी हे उतर आसा सारकी मानकरी ह्या अर्थात. म्हणजे कोण समाज सोडून मानकरी ह्या अर्थात मागेली हे उतर आसा. आनी मागेली म्हणजे कोंकणीचो जो स्वभाव आसा तातूंत सारकें दिसता. पाडेली आसा, पाडेकारे म्हणटात थोडे थोडे पाडेली, अडगेली आसा, आगेली आसा, हो पाडेली. जाका मान भावना तो पाडेली. हांवें एक दोन कडेन उलयतना कोंकणी बरयतना हें उतर वापरलें. मागेली म्हणटा तें उतर वापरलें. ताचे प्रतिक्रिया आमच्या एका लेखकान एक लेख बरयलो, मराठी वर्तमानपत्रांत बरयलो की कांय लोक कृत्रीम तरेन उतरां फॅब्रिकेट करतात. कांय लोक उतरां फॅब्रिकेट करतात कृत्रीम रितीन आनी एक मागेली म्हणटा तें उतर दिलें. कोण कसो जालो की हांवें तें फॅब्रिकेट केलां, कृत्रीम रितीन तयार केलां. आनी ताचेर मागीर व्हडलो शेवणाव सांगलो की हें अशें करप बरोबर न्ही, आमची उतरां कोणाची वाट लावप बरोबर न्ही, तें वाट लावप. आनीक आमचे हातूंत हें मागेली म्हणटा तें ना, आमी मागेली पाडेली आयकलो, प्रेम मागेली म्हणटा तें कमी ना, तेन्ना तें कसलें फॅब्रिकेट बिब्रिकेट करचें न्हय असो व्हडलो उपदेश त्या लेखाक आसा. आतां हे अज्ञान
ही प्रतिक्रिया त्याच्यातल्या राहिली आणि ज्ञानातल्या राहिली ती प्रबोधना होता आणि ह्या ज्ञान मजामध्ये असू शकता आणि काही लोकांमध्ये असू शकता कित्याक ते सगळे तांचे जुदे जे म्हणटा ते करून सगळे कामगार आयला आसना पण आनी तरी कितलीशी उतरावळ त्या लोकसाहित्यात असणे आणि जी आम्ही सोडून काढून शब्दकोशाने पावून आमच्या साहित्यात घालून वापरपाची गरज हो प्रयत्न जायना आसले पूण हो प्रयत्न आमी इल्लोसो सातत्यान आनी कॉन्शियसली जावपाची गरज आसा एक गजाल घडटा आज गोंयकार समाजातल्या सगळ्या स्तरांतले लोक कोंकणींतल्यान साहित्य वचूंक लागले बरी गजाल आदले काळार बरो ज्ञानाची कसलें काम करप म्हाका तें घरांत एक वर्गच करतालो वयलो समाजांतलो ती परिस्थिती आसा आनी एक ही बरी गजाल घडल्या ती अशी की समाजाच्या सगळे स्तरांतल्यान वयर सरिल्ले शिकून आयिल्ले लोक बरयतात आनी बरयतकच आपशींच ते जे वापरतात ती उतरां भितर त्या खातीर कृत्रीम रितीन काय करपाची गरज ना कायद्यान म्हणटा की कोंकणीच्यो बोलयो आसात कितल्योश्योच दर भाशेक आसतात आमची कोंकणी भाशा आसा ताचे नदरेन 7 बोलयो आसात वयर उत्तरेक पुराय धरून दक्षिणेक पर्याय 7 बोली त्या बारीक बारीक बोलयो आसतल्यो आनी ह्या बोलयांनी कितलीशीच उतरावळ आसा जी आम्ही शहरांनी रावपी लोक वापरतात ती उतरावळ एकठांय करून ताचे वेगळे कोर्स करचे तशी एक करपाक कांय लोक मानतात पूण ते बरोबर जावचें ना वेगळे कोर्स कित्याक भास कोंकणी तेंकर कोंकणी जाल्यार ते कोंकणी साहित्याक येवंक जाय आनी ते कोंकणी शब्द तो शब्द येवंक जाय पूण म्हाका दिसता हांगा चड बरो लोक पुस्तकां परस साहित्यकार पळोवंक शकता आतां मेना मागयताले तशें हे जर तांणी कोमाले म्हणून हाडूंक नाशिल्ले जाल्यार दर्या मोठी सरकारान हो संवसार सोडून वचो तेणेन तें करचें नाशिल्लें तें उतर कानारूच पडचें नाशिल्लें तोडकूय पडचो नाशिल्लो म्हणजे अशे रितीन उतरां भितर हाडली जाल्यार भाशेचें जी गिरस्ताय ती भाशेची गिरस्तकाय आमच्यांनी टिकोवन दवरल्या ती टिकोवन दवरपा खातीर हो वावर जर चालू दवरलो आतां एक गजाल आसा शहरांत रावपी लेखकाक हे भुरगे कठीण जातले मिनाबाईचें भुरगेपण आनी ते गोपनीय वर्सां काणकोणाचो पाळोळे गेल्यात इन्सिडेंटली पाळोळ्या म्हजोय बी म्हणजे आगो पण हांवें तें पळयलां म्हजी 15शी जातकच तो तेजेर आगो पळोवंक नाशिल्लो पूण कसल्याय गांवांनी जी संस्कृती आसा लोकसंस्कृती आसा त्या लोकसंस्कृतींतली भास गिरेस्त आसा आनी त्या गिरेस्त भाशेंतली उतरां आमी आमच्या साहित्यात ती गिरेस्त करपाची गरज आसा हाची जाणविकाय जर एका लेखकान दवरली जाल्यार ताचो खूब फायदो साहित्याक आनी कोंकणी भाशेक जातलो आनी मिनाबाईच्या कथांचें विश्लेशण करतना तातूंतली कितलीशींच खाशेलेपणां तुमचे मुखार दवरल्यात म्हाका एक खाशेलपण दिसता इतिहास की लोक दुसरे भाशेंतले लोक मराठी लोक पसून म्हणजे शैलाकार खालीक सरता अशें न्ही जनरल मराठी लोक म्हणटात
ती तुमची कोंकणी गोड आणि मोवी होती. कारण मराठी मातशी करत आहोत. आणि एक तुमकां दिवन सांगची जाल्यार एका शिकूंक नाशिल्ल्या मनशाच्या अनुभवांतल्यान सांगूं येता. एका कुटुंबात काम करूंक एक बाय येताली. बायल मनीस शिकूंक नाशिल्ली, घरांतली काम करूंक येताली. तिच्या शेजाराक रावप एक मराठी कुटुंब आयलें. म्हणटकच ती तांच्यो खबरो ह्या घरांत सांगताली. म्हणटकच घरकान्नीन तिका विचारलें, म्हणजे तूं काय शाळेंत वचूंक ना, ती मराठी उलयता, तूं तांचे कडेन खंयचे भाशेंत उलयता? आपुणूय मराठीच उलयता. तूं काय मराठी शिकूंक ना, तूं मराठी कशी उलयता? आवय मार तें सोंपें, कोंकणी अशी मोठ्यान उलयली ती मराठी उलयता. तितून सांगपाक हेतू असो म्हणजे ती स्पोर्ट्सा म्हणून केलें की भाशेच्या एका भाशेचो स्वभाव आसा. कोंकणी भाशेचो स्वभाव सॉफ्ट, मराठी भाशेचो स्वभाव हार्ड. कळटा सगळे भाशाशास्त्रज्ञ कोंकणी मान्य करतात, कोंकणी मान्य करतात, साहित्यूय मान्य करतात. हातूंत कमीपण व्हडपण अशें कांय ना. कोणाचो स्वभाव कोंकणी भाशेंतलो जी गोडी आसा उतरांची आनी जे मोवेपण आसा तें आमकां मिनाबाई काटोळकाराच्या साहित्यांत अनुभवूंक मेळटा. आतां साहित्यीक जरी कोंकणीक साहित्यीक आसले तांची प्रत्येकाची भाशा वेगळे वेगळे तरेची आसता. कोणाची खराब भाशा आसता, रायटर जे फायटर म्हणून तो फायट करपाची भाशा उलयता. कोणाची मोव आसता, कोणाची चड मोव आसता. तरेक तरांची भाशा आसता. मीनाबाईची भाशा म्हाका तरी दिसता मोव आनी मोवी. उत्तरोत्तर भास आनी ताका लागून अंतर्मनांतल्यो ज्यो भावना आसा त्यो भावना व्यक्त करपाक ती भास एकदम बऱ्या पडटा. जर भास त्या कामाक उपकार पडना, गोड मोवी आनी मोव भास ह्यो अंतर्मनांतल्यो हलक्यो फुलक्यो भावना व्यक्त करपाक खूब बऱ्याक पडटा. आनी जे एक वैशिश्ट मीनाबाई काकोडकाराच्या साहित्याचें. तें वैशिश्ट लक्षांत घेतकच एक आभास मुखार आयलो. आभास कसो की मीनाबाई तें घेवन बरयता अशें कांय फोटे येतात. डॉक्युमेंट वेगळे असले तुझ्या कागदात शॉर्ट्स घालतात. ती लेखाक मेजार बसून बरयता. तसो जर एक शॉर्ट बॉय मुखार हाडलो आनी मीनाबाई बसून बरयता अशें जर धरलें ही कल्पना म्हटली तर म्हाका तिच्या हातांत पेन दिसता. म्हाका दिसता तें पाट शेवण्याचें पाट जाचो तळाक करून बरयता आनी तें पाट जशें हालता नानाची वाऱ्याक बसून तशी ती भास आसा. म्हणटकच हें बरोवप पेनान बरयिल्लें न्ही, पेन हाडटा. हें बरोवप शेवण्याच्या पाखांत बरय असो एक भास मनात जाता. तें साहित्य वाचतना. आनी आतां दुसरो मुद्दो आमच्या साहित्यिका मदीं दोन तरां आसात. हांवें म्हज्या फाटल्या 60-65 वर्सांच्या आयुश्यांत हें पळयलां आनी अणभवलां. दोन तरांचे साहित्य. एक साहित्यीक जो म्हणटा की म्हजें काम बरोवपाचें, कथा कादंबरी निबंध कितें आसलें, भायर कितें घडटा भाशेचें तें म्हाका लागता. भायर भाशेचें
तो बरयता हेंय योगदान हातूंत तुम्हाला कोंकणी साहित्याक योगदान हें कोंकणी संस्कृतीक योगदान कोंकणी अस्मितायेक योगदान पूण भाषा ही संस्कृतीची दुनिया ती भाषा जर नासली जाल्यार तो साहित्य खंयचे कोंकणींतल्यान बरयतलो हाचो विचार काय म्हजें काम न्हय म्हजें काम लेखक म्हणून फक्त बरोवपाचें साहित्य निर्माण करपाचें आनी ते बरें साहित्य निर्माण करतात ह्या विशीं दुबावतात पूण प्रश्न असो की जर भाशेचेर संकट आयलें आनी तेंच लक्षांत घेनात आनी त्या संकटाक लागून जर म्हाज्या भाशाच ना जाली जाल्यार तो साहित्य खंयचें बरयतलो आज संस्कृतांत खंयचें साहित्य निर्माण जाता एका काळात खूब बरें साहित्य निर्माण जालें जें आजूय वाचतात आनी जगाक ताचो अभ्यास जाता आज ती मेंढी भास मृत भास आज साहित्य निर्माण जायना आज कालिदास निर्माण जायना आज व्यास निर्माण जायना आज वाल्मिकी निर्माण जायना कित्याक जायना भास न्ही आनी भास म्हणटकच साहित्य निर्माण जायना म्हणटकच तें म्हाका लागना ही जी भुमिका आसा ती भुमिका म्हजे नदरेन शाळेबाळाची पूण आसा मीनाबाई दुसरे तरेच्या गटांत दुसरो जो गट आसा तो म्हणटा हय हांव साहित्य रस घातिल्यार सैमात तो गो म्हज्या हातांत घातलो आसा आनी ताका न्याय दितलो जाल्यार हांवें बरोवंक जाय पूण त्याच बरोबर जे भाशेंतल्यान आपण बरयता ते भाशेचेर जर संघर्श येता जाल्यार त्या संघर्शाक आज म्हजो हेय मदत करता वेगळी म्हजी भाशा हे मानवी जो गट आसा त्या गटाक मीनाबाई कापडकार अशी दाखल्या परस भायर म्हणजे साहित्याच्या सेवेक किंवा सामाजीक सेवेक पुढे सरतना कांय अडचणी येतात कितलेशे हँडिकॅप्स आसतात एक वटेन कुटुंबाची जबाबदारी पळोवंक जाय दुसरे वटेन भुरग्यां कडेन लक्ष दिवंक जाय तांच्या शिक्षणाचें पळोवंक जाय वेळ मेळटा तेन्ना साहित्य रचूंक जाय ती आनी हें असले संकश्टाचेर हांव झुजूंक खंय वचले ते हँडिकॅप्स आसतात आमकां दाखल्याक कितल्या सोंपें पूण मीनाबाईन ताची पर्व केली ना जेन्ना जेन्ना कोंकणी भाशेचेर संकश्ट आयलें तेन्ना तेन्ना मीनाबाई आमचे बरोबर आशिल्ली वेगवेगळ्यो संस्था आसात आनी संस्था कोंकणीचें काम करतात ह्या संस्था कडेनूय मीनाबाईन संबंद दवरलो म्हाका कांय लागना तुमी कोंकणी भाशा मंडळ कितें करता तें करूं कोंकणी अकादमी कितें करता तें करूं न्ही म्हाका कांय लागना पुरस्कार आसत जाल्यार म्हाका दिया अशी भुमिका घेतली संस्थेक जर म्हजी गरज आसा आनी म्हजे कडच्यान जर संस्थेच्या कार्याक कितें योगदान जाता जाल्यार तें हांव दिवंक जाय एक नागरिकेचे भावनेक मीनाबाई कापडकार वावुरली हें तांचें व्हडपण मनीस म्हणून व्हडपण ज्योतिबाईन सांगिल्लें तसो पूण एक साहित्यीक म्हणून जें व्हडपण मनशाच्या आंगांत आसूंक जाय तें मीनाबाई कापडकार हांच्या आंगांत आशिल्लें आनी असले आदर्श आमी आमच्या नवे पिळगे मुखार दवरूंक जाय तर जे तरेचें साहित्य मोलादीक साहित्य मीनाबाई कापडकारांनी निर्माण केलें एक तरेचें साहित्य आनी निर्माण जावचें करचें अशी उर्बा अशी स्फूर्त नवे पिळगेक येवंक पावतली तशें घडचें अशें हांव मागतां आनी तो सगळ्यांक बरें मागून संत तुकाराम महाराजांनी तर म्हणाच की आम्हा घडली शब्दांचीच रत्ने शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू देव बरें करूं घडला मीनाबाईंचे भावस्पर्शी अक्षर हमारे आमच्या भेटेक आयल्याच पुन्हा सुवाळ्याची दिसणी आमच्या माणसांच्या मनाच्या बाहेर सदाकाळ उरची ह्या खातीर हांव मागतां संजना पब्लिकेशन्सचे आमचे प्रकाशक दिनेश बाबा गांधी तांणी माणसां ह्या रस्त्याक भेटोवची
हांवें ह्या रस्त्याक भेटोवचें. फुडले सुवातेक ज्योतिताई. कार्यावळ सोंपत आयल्या पूण दिनवासाची उतरां हांव मागता सुरेश बाबा लागीं ताणें उपकाराचें उलोवप करचें. फक्त उपकार हाडपाचें. तुमी हांगा वयर सरचें म्हणटा पूण तुमी हांगा आयल्या इतलो वेळ दिलो तें माहिती. सगळ्याचा उपकार नसतो. ह्या समाजात आमकां जाय तशें आवडी म्हणा अध्यक्ष म्हणा आमकां बाबल्याक उदयबा हो अध्यक्ष खंयच्याय समारंभात तो पिट्ट बसता. इतलो ज्ञानी मनीस इतलो वाचपी त्या वयता सगळे भिनाचे ताणें सगळें साहित्य वखदां हाडून जालें. एकच सांगत दिसता ताका मालो शब्द हांवें 19 हो काणकोणा वापरता आनी काणकोणाचे खुबशे शब्द आसात. कोम म्हणून एक शब्द आसा. कोम म्हणजे उत्साह आमी म्हणून शब्द आसा आमी वापरता तो. आनी अशे कांय प्रकारे शब्द जे आसा काणकोणांत ते आमी आयकता. पूण ताचेर काय अशें म्हाका दिसता. उदय बाबाचे हांव मनापासून उपकार हाडयना. उदय बाबाचे वचप सहवास 10 वर्सां चड. ते कॉलेजीत शिकताले मुंबय हांव कॉलेजीत शिकतालो आनी आमची कोंकणी मंडळां आसतालीं तेका समारंभांत आयिल्ले. मागीर दामोदर मावलो तांची वळख म्हजी उदार कॉलेजांत मुंबय तो म्हजे कडेन म्हणटा ना. आनी तांणी पळय एक प्रस्तावना बरयल्ली की सगळ्यांनी उत्तम वाचची. तांणी इतली मागी वेगळी सामको थोडे म्हणजे सपिट्ट शब्द वापरून ते बरयल्या. उलोवपाक म्हाका उलोवपाक आयकूं येना कित्याक मायक सारकें नासता. तुका आयकत आसतली तांणी तरी सुंदर प्रस्तावना बरयल्या आनी आतां तांचें भाशण सुंदर केलें. तांच्या उपकार मानता. ते आमचे घरचे जेन्ना तशें घरातली ते बिना प्रयत्नाक वळख जाय. आमचे तांचे कुटुंबा कडेन आमच्या कुटुंबा कडेन वळख जाली. आनी ताणें एक मुलाखती घेतली ती बरी इतली सुंदर. तुमी आयकल्ले हांव पूण बरी सुंदर मुलाखत आशिल्ली. ताची कॅसेट आसतली कोणा आयकलें आयकुचें. तांचे हांव मनापासून उपकार मानता. आतां उलव दिनेश भाव मानेरकार हांवें खुबशे कथो जाल्यो. हांव एक आमी सगळ्या काडुया जमता तेव्हा कित्याक त्रास मारपाक म्हणजे बिंदास उठताले कॉपी आनी खरें कोंकणी इतले कमी कौटुंबिक ते स्वप्ना खपना म्हणजे आमकां एक बाजारांत लोक खंयच्या मदीं म्हाका 10 वचून ती एक 5 किलोमिटर सशे बारीक करून
ते कधी हे म्हाका अशें दिसता. एक जेन्ना बसताले साहित्य करूंक आमचे मादर उठत नाही दुखून दुखून मारले नित्य त्यांना प्रत्येकाच्या आहे पक्षी करवायला दाबूनच पडले स्वेटर पुस्तक ते फुलांनी करपाचे किती म्हणून ग्लास मेकिंग पॉटरी असं अलग सरकार हे काम बरोबर नाही कोणी करू शकताय काय का कोण तालुके आवड असतात त्याच्या वाचनाची आवड असतात पुस्तक प्रकाशनाला जन्माची आवड असतात त्याच्या पुस्तकाचे ह्या ताप्तीमध्ये जाण्याकरता दिनेश बाबा आम्ही पाहतो आणि तळे सगळ्या उघडी तयार करून आपण शकतो ना आता गाडी जवळ झाले आणि प्रस्ताव हे होते पहिले एक मेळवत होईल आणि कलानंद बाबूकर चित्र काढून काढले ते चित्र काय केलं नाही गेलं काय किती गळमा खूप होत आहे आणि पुस्तकाला जे साजरे लागलो तो अतिबाद भावतात पुस्तक जापान तिथे अडचणी येतात तिथे आम्ही जाणार वेळ झाला आणि सांगलं आपण पुस्तक आपल्या फार प्रयत्न पण निमाने वर्ष हे काय आहे ना नोव्हेंबरला केले तारखे तर आता या कसे ना पुस्तक तयार करणार थोड्या सगळ्या पुस्तक घ्यायला मिळाले सांगणार आणि माने सांगता आता त्यांच्या असतो तो सगळ्यांनी घेतो एकच आपल्याला सांगता काय माने करतो सगळे याचे एक पट्टीचे कारण विचार छापून वाटले ते छापून केले पण तारीख सांगितली आम्ही संपादक मंडळ आणि बाकी घटे पहिलं सगळं येऊन केला तर याचं सगळ्यात पहिले नाव त्यांना पण ते मीनाक्षी मी गीत जास्त आहे ना ते काढताना बसणं ते त्याच्या अज्ञान खंयचेय नाव वापरणं आपला जायचं बरोबर असलेल्या मीनाक्षी हे शब्द मी नातेवाईक ऐकले असलेले मीनाक्षी देवळाकडे मीनाक्षी मिळत नुसत्यासाठी डोळे जायच्या असतात त्या मीनाक्षी आणि ते देवतेचे नाव मीनाक्षीच त्याच्या सांगले 100 वर्षा पहिलीचे व्याकरणाचे संदर्भ सांगले विद्यार्थी कोकणी भाषा म्हणणार ते रूळ पहिला काबूल जरी येते त्यांचा प्रॉपर लागणं आणि छापा तशाच छापा
प्रत्येक वेगळे खातं तो पाकिटा खातं वेगळा वेगळा ते त्याने कमी झालेली आता मी ना पहिली दिसतं पूर्वीची सगळी टाका कोकणी काय झालं त्यावेळेला शिलाई आहे शिला तरी सांगल्या शब्द ते असे म्हणतात आपले नाव शिपहिले उत्पादन शिपहिले किंवा शिला म्हणजे शिळा अयोध्ये आपण इथल्या बेकून जागे आपण काय नाक आम्ही छापा वैष्णव लेखन करायला ये आपण छापा आणि बनवते काय करतात मानपत्राकडे गेलेले आता द्यावं आहे कशी तुम्ही बरं करू तेव्हा असं जर अति हुशार आता तर अडचण आहे पूर्ण कळतो पण असे होता म्हणजे ह्यात तर लिहून नाही आपल्याला वेळ झाला आता सगळ्या देव परिपूर्ण असता आपण पाचव्याचा पहिलीचे देवदारी गुरु श्रेष्ठ पुस्तक लोकार्पणाचा हा सोहळा आणि सप्ताह अशा नावाने जाहीर करता आणि सहकार्याची मागणी सभागृहाच्या फाटल्यात तुम्ही चहाचा आस्वाद घेवचो तशेंच विनंतांची पुस्तकां फाटल्यान विक्रेत आसात तुम्ही मुजरत ती घेऊन वाची देवदारी गुरु सगळ्यांक सोबीत सांग सांगता